ते प्रभात जालें चरणारविंदम म्हणल्याने चा सुमार चांस छंदसी हरे कृष्ण आयचे सेक्शन आमकां शुरू करूया सक्ता लगी एक लगी नन्ही संगता म्हाका हें चान्स दिलेले सर्व बंधू बांधवांगी हांव आमगेल्या नन्ही संगता गुरु आमकां हें एक सुलभ नाल्या सौभाग्य दिलेले आमगेले गुरु तांकां सक्तांक हांव हेका प्रार्थना करूं आयचें सेशन शुरू करता नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिनिति नामिने नमाचार्यपादाय नित्यकृपप्रदायिने गौरगतदामदाय नागरग्रामकारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे शुगरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत्कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय संसार सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्मग्राह गृहीतांगं मामुद्धर भवार्णवात् श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीतोऽयं सर्वतः सफलस्त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशवा श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं लोकविश्रुतं शृणुया श्रद्धया युक्तो मम सन्तोषकारणं श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवं पठते शृणुयाद्यस्तु गोसहस्रफलं लभेत् मम सर्वेषु श्रीमद्भागवतं परं शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या मम प्रीतै च सुब्रता वस्त्रालङ्करणै पुष्पै धूपदीपोपहारकैः वहीकृतो ह्ययं तैश्च शास्त्रीय सत्पतिर्यथा कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रतासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे समकी ऐकत नव्हे ऐकू येतं नव्हे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय तळी गेल्या क्लासाक मी प्रह्लादान तागेले क्लासमेट्साक तांगेले असुराले स्कूलांत तांणी कशी प्रीच केले नाल्यार तशी कशी प्रभाषण चेडूं सगळं कशी तांणी तांगेले हे कृष्णा बोध नाजाल्यार कृष्णा कॉन्शियस दितालो प्रह्लाद तांणी थांगा शंडा मरकाले मात्र तागेले मेटेरियल नाजाल्यार तांगेन पॉलिटिक्स नाल्यार धर्मार्थ काम ताजे पासून सगळं तांणी शिकयताली तावळी प्रह्लादाक तातूं कांय इंट्रस्ट येना ते सलकायरी कांय तागेले मनादू वचूना ताका ताण सांगिलें म्हाका तूं कांय हें ना हांव देवाले डिवोशनल पाथ तुमी गेले दैवीक मार्ग तो म्हाका मिगे मनादू देव मात्र तस समून सांगता तागेले क्लासमेट्स सगळं तें अतिशय तूं हें सगळं कशी शिकिलो तूं
പാലസ്ഥാനമേ ഉള്ള കൊട്ടാരാനോ തൂ റബ്ബാതാ പക്ഷെ ജല तू कशी यान सगळं नाकेले म्हणून निघिता तो इन शॉर्ट जाऊन सांगता तगेला मा पोट्टांदू ओरनु ताणे नारद तोंडांतुकुनु नारदान उपदेश दिलोलो सगळं ताणे मना केले तगेल बापा तपसा वचानिक इंद्रू इंद्रू घेऊन वतालो तर नारद तगेला माक थांगा रकिले आणि नारदान तगेले अंतु इथे अंतु सनची नारदाले कुटील तंतु रब्बोनु तक जाय जलाने सगळं तिक्का जलारी उपदेश सगळं दिलो ती गुरबिण सिलेली तळी गुरबिण जावनु ते सगळं ती ताणे ऐकिले प्रल्हादाने ऐकिले तगेला अम्मा कयातून ऐकिले बट कयातून तुतलेंची श्रद्धा दिले ना बट यो प्रल्हाद महाराज हे सगळं ऐकून संत संत वाड्डलो मागिरी हांगा तगेले हिरण्यकशिपू वापस येवन तगेले कोठारांतू तो स्कूलांतू अंतू केले ते स्कूलांतुले चंडा मरकान सगळं हे करून हे सगळं तो तगेले फ्रेंड्स आले सांगता तगेला नारद म्हणित तगेल गुरु तगे तोंडांतुकून ताका सगळं दैविकन जावन आसलें सगळं नॉलेज सुप्रीम नॉलेज ताका मेळ्ळें म्हणून सांगता ते सगळं तो तगेले फ्रेंड्स सगळं हिस्ट्री सगळं छान करून एक्सप्लेन करून तांकां व्हड प्रीती जाली हाजेरी मात्र न्ही हे तांणी तगेने अजे मेटीरियल स्टडीज सगळं सोडून अजे लगीच आमकां निका मेटीरियल स्टडीज नाका आमकां दैवीक जावन आसलेलें पठन पुरो आमगेले दैवीक जावन आसलेलें नॉलेज पुरो ज्ञान पुरो देवा पसून आसलेलें कशी देवाले हे मुखार वचूका सगळं म्हणू तो तगेलें कशी तुमी संतोष पामतलो देवा कशी संतोष पावोवयात आमी सक्ताचेरी एक म्हट संतोषान ह्युमिलिटी ना जाल्यार आमी हंबल जावन बिहेव करता सक्ताचेरी आमी कारुण्य दाखोवंका शत्रू तपाना आमी एक म्हट दवरका मन्नांतू आमकां मन्न कशी कंट्रोल करयात असं म्हूण सांगता ते सगळं जमच्यांनी तांणी ते यथास्थिती तशीच ऍज इट इज तांणी ऍक्सेप्ट करताय आणि आता भक्ती मार्गांतू चढलेले स्टुडंट्स बाकी शंडा मर्क इति जाता म्हूण चोवया आजी हांगा फायनल कन्फ्रंटेशन म्हळ्यार आमकां इमॅजिन करयात हिरण्यकशिपू कशी तागेले पुता लागीं बिहेव करतालो लास्ट क्लासांतू ताका मस्त द्रोह दितालो हे लगेन आयकून तगेले प्रल्हादाले इन्स्ट्रक्शन्स नाजाल्यार तगेले ते डिवोशनल भक्ती ताजे हाजे लगे तगेले फ्रेंड्स आले सांगून तांणी कशी तगेले टिचर्सांक रिजेक्ट केलें तगेले टिचर्सांक आनी आमकां हे स्टडीज नाका आमकां शंडा मरकालें स्टडीज कांय आमकां नाका आमकां ते शिकूका आमकां भक्ती शिकूका नाजाल्यार भक्ती मार्गारी वचूका म्हूण सांगता हे दिकून ती जाता म्हळ्यार तांगेले टिचर्सांक व्हड भंय जाता हे चर्डाक आनी आमी ती करता न्ही आमकां कांय सहाय करूं जायना आमी कशी हेल्पलेस जाताय तांणी हेल्पलेस जाल्यार तांणी वचून हिरण्यकशिपू लागीं प्रार्थना करताय आमी कांय शिकोवन हेंचेर भक्ती मार्गार वता भक्ती योग तगेले मन भक्ती योगायत वता आमी कांय करूं वचना म्हूण सांगता तळी हांगा सांगता येता म्हळ्यार हेका प्युअर भक्ती जावन आसलेले कोणकी इन्स्ट्रक्ट करता भक्तीन फिक्स जालेले मनांतू भक्ती फिक्स जालेले कोण जाल्यार कशी की आमी आमकां प्रीच नाजाल्यार कशी की आमकां सांगून दिता तळी ते डिवोटीज बाकी जनांक ते ओग्गी ते ग्रास्प करता तांकां ते कृष्णा बोध नाजाल्यार कृष्णा कॉन्शियसनेस
ते ओग्गी येता तांकां कसन डिस्टर्बन्स तांकां हे भौतीक लोकांचे कसन कल्मश जावन आशिल्लें नाजाल्यार कसन डिस्टर्बन्स येवनाशिल्लें तांणी as it is तांणी ग्रास्प करता बट तेंचा प्रीच करची हांगा च्या प्युअर डिवोटीज जावं आनी परंपरे तुकून आशिल्ले न्ही जावं हांगा नारद मुनी देखून नारद मुनी परंपरेच्यो ब्रह्माले अजेर तुकून आयलो देखून ते प्रल्हादान ते तशीच ग्रास्प केलें नारदानी ती नारद मुनी देवर्षी इतली सांगीन जाल्यार ते तशीच तांणी एक्सेप्ट केलें आनीक ते तो तांतू स्टिक ऑन जालो एक असुरालो पूत जाल्यार सरी ताणें तें देव भक्ती तांतू तो कंप्लीट इनवॉल्व जालो म्हूण सांगता हिरण्यकशिपूक व्हड कोप येयलो व्हड कोप येवन तो एक कशी की चोरप नाजाल्यार कशी की दिवोडू एका अक्क धोरूक एक तितें विंद्रा धोरूक कशी की लागी येता तशीच ह्यो हिरण्यकशिपू त्याचेर डाक मारू जावन लागेलो व्हड सावंडान तो येता कशें जाल्यार ह्यो प्रल्हादू अशी मायल्ड एंड जेंटील जावन सगळे सेन्सेस ते कंट्रोल करून तो पांय पडून रबिला बापा ताका मारू वता म्हूण कळटा जाल्यार तो इतली खंय तो मायल्ड जावन सावळी तो हिरण्यकशिप सांगता तूं कसलोय गो चेडू आमगेल कुला नाश करचो चेडू मागीर मंदात्मन म्हूण सांगिल्यार बुद्धी नाश जालो कोणाक सांगता ते भक्त जावन आशिल्ले चेडा सांगता मागीर आमगेले कुलभेद करा म्हूण सांगिल्यार आमगेले डायनास्टी आमगेले कुल सगळं नाश करचो मागीर उत्तुले तुका ऑब्स्टिनेट तूं उत्तुले घट्टी जावन आसता तूं मागीर कोण की हे सांगले हेची ना तुका हलपण म्हणलें ना एका गुरून सांगिल्लें तागे गुरू कोण शंडामर्का ताण सांगिल्लें तूं आयकून नातिल्लें तूं उतले हें करता तुका यमलोकाक तो बळोवंक म्हूण सांगून तो लाग येता उतले यमलोकान तुले हे सगळं 14 लोकांक दुनिया म्हाका भिताय बट तूं त्या म्हाका भिना वाय यू आर सो फियरलेस म्हणून गीता तवळी प्रल्हाद सांगता प्रल्हादू दोन्ही हात पांय पडून सांगता न केवलम मे भवताश्च राजन सवै बलम बलिनाम चा परेशाम परे अवरे मे स्थिर जंग में ये ब्रह्मादयो येन वशम प्रणितः मळरी सांगता हो राजन बाप्पा म्हूण चोनतीने सांगता तुगेल देहान तुलें तेंची स्ट्रेंथ मिगेले देहान नाल्यार मिगे देहान तुलें तेंची स्ट्रेंथ तुगेल देहान तुवें आसा आमकां सगळ्यांक दिता एक स्ट्रेंथ ते सुप्रीम जावन आसलें आमगेलो व्हड भोगंत नाजाल्यार तो सुप्रीम जावन ताण दिल्लें तेंची स्ट्रेंथ तुका कशी आसा तेंची म्हाका ते देखून तुवें ती कोरका कोण उंच नीच म्हळ्यार कांय दवरना तिने नाजाल्यार सगळा मुवींग नाजाल्यार नॉन मुवींग म्हळ्यार सगळा जीव चराचर सगळ्यांक एक मट कोरका तांतू सगळ्यां तुवें एकूच स्ट्रेंथ आसा देवा सांगता ममैवांशो जीव लोके म्हूण सांगत न्हय तशीच आमगेल आमी सगळं देवाले पार्ट एंड पार्सल ते देखून सगळ्यांक एकच आमी मन कंट्रोल करूं आमकां उंच नीच दाखोवन नातिल्लें नाजाल्यार आमगेले शत्रुता आमगे मन्ना तूं शत्रू जावो तशी कांय नातिल्लें सगळ्यांचेर एक मट आमी दाखोवंक माय दाखोवंक दय दाखोवंक तशी म्हूण सांगता तो सुप्रीम कंट्रोलर आमगे मन्ना तूं शत्रू शत्रू ताका सगळं तूं पर घाली तो आमकां आमगेल क्रिएटर सान चडून बापाक सांगत तोच आमगेले ह्यो भुलोक सगळ्यो सृश्टीच्यो
तो चित मेंटेन करता आणि तो चित नाश करता. हे सगळं क्रिएटर, मेंटेनर अँड डिस्ट्रॉयर हे सगळं तो गेली शक्ती तर तेदकून आम्ही ते मनाक कोर तू तुगेल तें असुर असुर स्वभाव तू सोडी म्हूण सांगता. गिव अप युअर डेमोनीक मेंटॅलिटी आनीक आमकां तशी एक शत्रू जावो नाजाल्यार मित्र जावो सगळं ताजे एक मट आमी कोरका म्हूण सांगता. थळी हांगा एनिमीज म्हूण सांगल्यार ताका बापाले सांगता आमगेले मना तुला अज्ञान कारण आमी तशी शत्रुता दाखयता ही सांगता. तर ताका तेंकांय लागना हिरण्यकशिपू तो एक लागेन लागेलो ताका मारूक. तो हिरण्यकशिपू कितें करता तो दुसदुसेरी ताका द्रोह दिवच्याक नाजाल्यार ताका बादिवच्याक तो लागेता. हांगा स्त्री हिरण्यकशिपू म्हूण तो सांगता. स्त्री हिरण्यकशिपू म्हूण सांगल्यार ती सांगता म्हळ्यार ते फॉर्च्युनेटली तो एक डिवोटील बाप्पा जावन आयलो तो डिवोटील बाप्पा जावन तो एक म्हणता जाल्यार नाजाल्यार तो एक असुर जाल्यार हांगा सांगताय तो एक बाप्पा आलो ग्रेट डिवोटील बाप्पा. ताका तेका रेस्पेक्ट दिता त्या डिवोटील बाप्पा देखून नाजाल्यार तागेलो आनू देखून ताका एक रेस्पेक्ट दिता. श्री हिरण्यकशिपू म्हूण सांगून तावळी तुका वेगळं कांय ना. तू मिगेल हातान तुगून मरण तर तू आग्रहीत जाता. तुका तुका तुगेलो आग्रोह नाजाल्यार तुगेले मन्ना तू मिगे हातान तू मोरका म्हूण बाप्पा सांगता. ते देखून तू ते मोरचे वेळार तुवें सगळं वर्तमान उलयता. विक्लव्या म्हूण सांगता. विक्लव्य गिरा म्हळ्यार कन्फ्युज्ड वर्ड्स नॉट प्रॉपर वर्ड्स कन्फ्युज्ड वर्ड्स. ते देखून हें सगळं अशी कांय पाळना. तू म्हाका तर चॅलेंज करता. तुगेलो देव म्हणून खतय असं इतले तू सांगत तू देव तो तू सांगूचो तो विष्णू खतें असं. तू ते मंद भाग्य नाजाल्यार अनफॉर्च्युनेट तू भाग्य नातिल्लो. तू अशी भाग्य नातिल्लो प्रल्हाद जावन गेल्लो. तू हें सगळं सांगता. तुगेल हांगा सगळं म्हूण तू सांगता. ऑल परवेडिंग फुल ओमनिपोटेंट everywhere he has everywhere you can see God in everywhere म्हूण सांगता. सगळं मृगांचे मनशाकय सगळ्यां तू येस म्हूण सांगता. तळी तुगेलो तो विष्णू खद्दाण तुका राखू येता म्हूण म्हाका चोवमका म्हूण सांगून हें सांगला म्हणट अंतोसवे हंगसवे असं म्हूण सांगून तागेले तें व्हड गद काडटनिका ते पिल्लराक नॉक करता. पिल्लराय हांव दाखयता हांव कोण म्हूण तू दाखयता. हिरण्यकशिपून नेवर एवर ताणें अशी जत्तन म्हणून लेखील ना. अशी मारलेली व्हडलो गरजू म्हणून सांगल्यार तुका हें स्त्रीलोक नाजाल्यार थांग सगळोच ते साऊंड वायब्रेट जाला म्हणून सांगता. हांव तुगेले माथ्यान फुटोवन पेलां घालतलो म्हूण सांगून तो पिल्लरार येता. पिल्लरार स्ट्रायक केलेले कोण येता हांगा इतू जाता तो तागे हें फुल शक्ती घालून ते आयलेले थांगा एक व्हडलें रोरिंग आमकां हें तें कसं जालें म्हूण सांगल्यार आतां सन साऊंड काय न्ही. हें जायजॅन्टीक म्हळ्यार जायजॅन्टीक तें सांगत आयचें आमकां उतलेच एका ब्युटिफूल नाजाल्यार उतले एका फॉर्म देवान कशी घेता न्ही म्हूण आमकां सगळ्यांक नाजाल्यार सगळं देवा मारांकय उतले पावरफूल जावन तो नरसिंह त्या पिल्लरान दुखून अशी जंप करून भायर येता. तो हें सांगला म्हणट एक फियरफूल साऊंडान तो भायर येता.
तळी ही appeared to crack the covering of universe. ही युनिवर्स म्हणून सांगितला री आमकां कळटा मी आमचो सगळा पांच असकंत आता मी शिकिले युनिवर्स म्हळ्यार 500 miles हे तिथे मिलियन योजना मिलियन योजना 500 मिलियन योजना म्हळ्यार तुले थिक कवरिंग ते फुट्टून तो हे अंतू प्रगट जाता ते प्रगट जावच्यानीगा सगळ्यांते साउंड ब्रह्मलोक तुकुनु सगळं सांग तुकुनु ते साउंड हो ये सगळ्यांची भूलोक सगळोची नाजाल्यार हे लोक सगळोची ये जमचावता ते नाश जमचावता हिरण्यकशिपू ताणें ते साउंड ऐकिने ते रोरिंग साउंड ऐकिने roaring sound ऐकून he had never been heard before तो तुलो होड जलारी ताणें साउंड ऐकिले ना तो आयलो तव कर कमल बरे नखा अद्भुत शृंगा दालिता हिरण्यकशिपु तानु भृंगा केशव धृता नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे ते इमॅजिन करना बडेची आमकां भितर तुगून ते देवाले महिमा उत्तुकी महिमा ते नरसिंह देवाली ते पावर वी कैन इमेजिन दैट पावर सत्यं विधातुं निजभृत्य भाषितं व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यात्मा अद्भुतरूपम् उद्वहान् स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम ते प्रहलादान सांगिलेले ते एक प्योर डिवोटीन सांगिले ते देवाले करुणा देवा ते एक डिवोटी लेगी आशिल्ली ती करुणा देवान दाखयली सर्वे स्थळार रसवे म्हणून सांगू निका तू येस ते prove to prove the statement of his servant Prahlada ते भक्ताले एक उत्तर ते प्रहलादाक रक्षा करूक देव तांगा प्रत्यक्ष पट्ट जाला he is present everywhere म्हळाने in all living entities and elements सगळाकी असं म्हणून Lord Hari appeared in a most wonderful form that was never seen before तव्वळ भितर दिक्कुनतिलेले रूपम कशते रूप neither man nor that lion तशी मृगयनय मनुष्यनय जाणू एक रूप थांगायलो मागीर आमकां कळता नवे देव के दान सगळेता यदा यदा धर्मस्य तशी असताना देव थांगा प्रत्यक्ष पट्ट देता गॉड डिवोटीक मारूक देवान never ever he will not allow never God एका पेरिश करूक नाजल्यार देवाले डिवोटीक मारूक देवान एलाव करना कोणय जाल्यार तुलेशी करना मागीर जावन देव सांगता preserve the word of his devotee and he appeared as Narasimha in a half lion and half man to make the words of the following devotees true प्रहलादानी ते सांगितलं एव्हरीवेअर असं म्हणून सांगितलं हिरण्यकशिपू फॉर्मली जयात जय विजय तुलो जयत हिरण्यकशिपू म्हणून सांगता तळी अंग सांगत इथे म्हळ्यार देव यो असुर जावन आयले जाल्यार सरी जय विजय भक्त नवसिनी तांणी दोगय भक्तच आशिल्ले सो देवान पर्पजफुली तांकां बळयले खालाक आनी यू जस्ट ऍक्ट एज ए मिगेल शत्रू जावन
and we will play together. He want to enjoy that leela also. Tagel shatru jaanu act gornu tanchelegi fight gorchega leela. So he send them. Jai Vijayanka khalla tani balaitai तशी हांगा कसलें जाला री ताका 3 वळा तांणी आसूर जन्म जाला री तुम्ही वापस मिजलगी येतन म्हणून तांकां सांगत आई तो तावळी हे सगळं ब्रह्मान ताका ओरू दिलो ओरू दिलोलो सगळं सांगिल्लें म्हणटची म्हाका कोण मारूपणा मनशान मारूपणा मृगान मारूपणा तें साकण मारूपणा राती मारूपणा तें सगळं दवरून ब्रह्मान ओरू दिलो तातू नारद म्हूण सांगिल्लें काय हातू पडटा एक डिवोटी आसा जाल्यार ते डिवोटीक नेवर एवर ताका कसल तुमकां मारू जमना म्हणून इंद्राले सांगता नारद मुनी कया तुका धोर व्हरता इंद्र ते नारद मुनी लगी ह्यो सांगता इंद्रा लगी नारद मुनी सांगता तेचेर न्हू तागे तुगे पोटां आशिल्लो व्हडलो महाभागवत ताका तुमकां मारू जमना तशी हिरण्यकशिपूक ते मारू जमना तावळी दोन हांगा नारदान उत्तर लगेन देवान रक्कुका नारदान ऑलरेडी सांगिने प्रहलादाक मारू जमना तो एक महाभागवत नारदान उत्तर देवान ऐकिले प्रहलादान उत्तर देवान ऐकिने प्रहलादान सांगिले हांगा सगळा की देव आसा अंतू आसा तंतू आसा पिल्लरां आसा सगळं खांब्यां आसा खांब्यांत देव वयलो मागीर देवाले आग्रोहीत म्हळ्यार म्हाका कोणकी प्रितीन म्हाका पूजा करता नाल्यार म्हाका कोणकी स्मरण करता ताका हांव नाश करूक नाजाल्यार हांव ताका मारूक हांव ताका एलाव करना तशी तांकां दोगांक तागे दोगांनी उत्तर कीप करूक देवान उतलेच चांगेक रूप धारण केलें नरसिंह हिरण्यकशिप निंगता कसन रूप हे कसन क्रिएचर कसन हे अर्ध मनीस अर्ध सिंह ह्यो कसलो म्हणून निंगिता हिरण्यकशिपून नेवर एवर ताणें मन्ना सरलेकिल्ला एसाल्याक विष्णू रूप येतन म्हणून ताणें कसन एक मन्ना सरलेकिल्ला अशें हांगा इल्लो तागे ते नरसिंहाचे हे विवरण हांगा तागे दोळ सगळं हे गोल्डन सॉरी मोल्टन गोल्ड सरी तुलेची फायरी शायनिंग आयस मागीर तागेले हे दाडी मेन ते सगळं अशी शाइन जाता कडकड येता ते सगळेंच कडकड येता ह्यूज जायजंटीक सायज मागीर तागेले दांत दंष्ट्र म्हणून सांगिल्लें तातूंतलेच डेडली टीथ मागीर तागेली जीब व्हडली एका रेसर जरी व्हडली जीब लांबत तोंडांत न्हू मागीर तेंका सोड खंड्या म्हणटा तागेले जीब देवाले ते कान म्हणून सांगिल्लें अशी सिंहाले कान म्हणल्यार म्हणटची ते शिकूर्त जनशी सुवे म्हणटा रबिले तागे नाक अशी आमकां कळटा वाघान सिंहान सगळं कोपेन आपडे ते नाक अशी हें करतालो श्रीवर जाताले तशी श्रीवर जाता माउंटेन व्हडले मोल्याचे गुहे म्हणटच ते दोनी व्हडले गुहे म्हणटा तागेले नाक रबिने मागीर तागेले जॉस म्हणून सांगिल्ले धवळे दांताचे धवळे थिक्क जानू दंताचे जॉस ताडी तीशी रबिली मागीर सनच येत मागीर तागेले गोमटेक तागेली वनमाला मागीर होल बॉडी आमगेले हाजेर भितर तें मळबार भितर म्हळ्यार तो इल्लोच हे प्रपंचाचे ते व्हडले हे शेल्ल फुट्टोवन भायर येयला तवळी ते
तुतलेच मोल्यारी ये अजे आकाशार भितेरी अड्डल्त तगे होल बॉडी ಅವಳು ತಗೆಲೆ बॉडीली हेयर्स ते अज्जे तिथे शाइन जाता आमगेले चंद्रमाचे किरण सरीचे चंद्रमा किरण आमट ते शाइन जाता खै मेरी तगेल हात मुन संगेलारी एग ಒಳ್ಳ ಸೋಲ್ಜಿಯರ್ ಆಮಟಚಿ ತಗೆಲ್ ಒಳ್ಳೆ सोल्जियर आमटची स्ट्रॉंग जावन आसिल्लेले हात खंयचे डायरेक्शना जाल्यारी आसिल्लेले असुराक मारू आसिल्लेले हात म्हूण सांगता फायनल अटॅक येता थांगा हिरण्यकशिपू अटॅक्ड थांगा अक्का तागेले ಒಳ್ಳೆ हिरण्यकशिपू तागेले ಒಳ್ಳಿ गद काणू ताका मारू येता मारता मारता विष्णूक इथे लागत कसं 100% स्ट्रेंथ भगवान तो तागेले ಒಳ್ಳೆ स्ट्रेंथ ताका ताजे पयशून ओड कोणा स्ट्रेंथ ना फुल स्ट्रेंथ देवाक तागेले लॉर्ड विष्णू तुका तो मारू वता म्हूण सांगून यो मुखार वता तशी हेका सिंपनीक एक हेस्ती कशी की झगडताय रन्ना तू ती तिगेले स्ट्रेंथ जावन ती येमरतली पशे एक सिंपू म्हूण सांगेल्यार ताका तागेन पावर आस ते पावरान हांगा नरसिंहान ताका मारू हें केलें मागीर तागेन पावर मात्र न्ही तागेले दोळे क्लोज गेले पण हिरण्यकशिपूली ते नरसिंहाले ते पावर रे ताजे इथे म्हणून ताजे किरण ते प्रगट जाल्ले तवळ आसिल्ले ते पावरफुल ते लाईट देखून तागेले दोळे पुटी जाले सोंत धांपले ताका दिक्कू जायना मुखारी तुतलेंच मागीर हें सांगलें म्हणट एक चुहा नाजाल्यार एक माजर नाजाल्यार एक अक्का वालचर कशी की एक माजरा पिल्लाक नाजाल्यार एक अक्का हें घेवन वता तशीच देवान ताका अशी कोर हातांक काडलो आनी दुसरे सोडलो ताका दुसरे हातांक काडलो अशी स्लिप जावन ताका खेळोनूच माजरनिक विंद्रा पिल कशी खेळताय तशीच लास्ट ताका ताका प्राणवेदन नाजाल्यार ताका प्राण दुखीत ताका विंद्रा आसतली तशीच हांगा हिरण्यकशिपूक ओड दुखी म्हूण सांगल्यार ह्यो अशी धरता मागीर तो सोडता तागे क्लॉस म्हूण सांगल्यार शायनींग हे हिरण्यकशिपू हे आमगेले नरसिंह देवाले ತೆಗಿಂತಾಂತೂಸ ತವ ಕರ ಕಮಲವರೇ ನಖಾಂ ಅದ್ಭುತ ಶೃಂಗಾಂ तळते तुतुलेच अद्भुतन जावन आसलें तें बोटांनी ताका शिकोन धरता आनी सोडता धरता सोडता तशी जावन तो एट लास्ट इतू जाता म्हळ्यार ये तूं सांगिल्लें म्हणट तूं सांगिल्लें सगळं हांगा व्हड जावन तूं सांगिल्लें सगळं कंडिशन दवरून हेचे तुका हांव काडटा म्हूण सांगता ता व्हड्ड हांसयलो नरसिंहू ओड्डोड्रान हसता लावडली हसता आनीक हिरण्यकशिपूक अशी धरता कशी की एका घोणी अशी धावून अशी करून देवडा घेवन वता तशीच ह्यो पावरफुल जावन नरसिंह येता न्ही का नरसिंहदेव हिरण्यकशिपू अशी ओड्डून व्हरता न्ही का ओर न्हू तागेले जांगेर बेसयता आनीक कशी तागेले फुल फोर्स नंकुटांनी तागेले हर्दें करून अशी परची हें करून पिसून काडता आनी पिसून काडून हर्दें काडून पेल्लां घालता ती म्हळ्यार देव सांगता ते हर्द्यांत तुगेलें सगळं हें पडल्या विश तुगेले सर्व दुष्ट विचार सगळं ते हर्द्यांत पडल्या ते देखून ते हर्द्या आदीन अशी करून काडलें न्ही का तें पेल्लां घाललें उतुले देव शत्रु जावन न्ही थांगा डिवोटी तो जय विजयांतले जय ते देवाल डिवोटीत हांगा असुर जावन तो आयलो जाल्यार गॉड नोस ही इज हिज सर्वेंट बट हांगा एका डिवोटीक प्रह्लादाक राखूका देखून हांगा नरसिंह देव ऑल्सो ही इज ऑल्सो प्लेइंग लायक दॅट
तागे हरद्यांतूल तेंका आणू पेलांग लोक तेंका आणू ते पर घालता आनीक हांगा खतय की ब्रह्मान ताका प्रॉमिस केल्यान खतय ब्रह्मानी ती प्रॉमिस केल्यान जाल्यार तो सांगतलो a door which was not the assembly hall nor outside nor inside. Yeah, our humbrai humbrai besala tu agashari nei भुंचेरी नाही तुम्ही गेले उंटीन बेसला आणि का यांगा ये आयुध काय ना आयुध जावो मनीस जावन मिगेल नांग कुटत ते जीव आसिल्लें न्हय ते जीव आसिल्लें न्हय जिवंत जीव आसय जाल्यार जीव ना ताका ते नांगकूट मागीर रातीनय दिसूनय हे संध्या समय तशी देव थांगा ताका सगळें ताका मारता ते सगळं हे सांगला म्हणट मागीर नरसिंह देवाल ते रूप वर्णन तागेले तोंड फुल्ल ब्लड जालें मागीर फियरफुल दोळे दोळे फुल्ल फियरफुल जाले मागीर देव ते he was licking the edge of his mouth with his tongue ते दोन अशी सुण्यान नाल्यार ताका एक सिंहान तागेले अक्का प्रे तागेले ते अक्का फुड्डाक करना पडे ते जीव तांतू सगळं लेमता तशीच देव लेमतालो ते ते सगळे इंटस्टाइन ते इंटस्टाइन काणू देवाल आभरण जण घाल्लें खंय देवाल ते कुडल ती माळा अजे अजी माळा काणू ते फुल्ल माळा जावन काडली आनीक तशी आनी थांगा ते टायमार थांगा इल्लेले भोर नसुर मारान सगळं देवान मारलो म्हूण सांगता हांगा यो मात्र हिरण्य कशिपू मात्र न्ही ताका अटॅक करू ताका प्रोटेक्ट करू जाणून हांगासरल्यान मस्तासूर आयले तांकां सट्टांगी देवान खलास केले पूर हें कोर जालो आनीक ते टायमार ताणें शी हें करून तागेलें ते केस शी हल्लना पडे ते केसाचे एड जेवचे न्हू मळबावेले सगळं देवी देवता हें सगळं चोयताय नाटक तांगेल ते पुष्प विमान नाजाल्यार इंद्राले सगळं विमान सगळं थांगास ते सगळं धूर धांवलें देवाल ते केसाचे एक्शन कारण ते मागीर तागेले ते दोळे दोळे शायनिंग दिकून सगळं सूर्य चंद्र सगळं सोलार कंप्लीट प्लॅनेटरी सिस्टम तांगेले ते शायनिंग सगळं उण जालें मागीर तागेले ते ब्रीथ ते कोप्पावळे आसले ते ब्रिथींग नाल्यार तो श्वास सोडचें सांगत आयती म्हळ्यार ते सगळं समुद्र सगळं धूर धूर गेल्लो ओके थोडो पावरफुल जावन ते ब्रीथ करतालो देव अशी ब्रीथ करतालो मागीर तागेले ते रोरिंग ते गोरजू म्हळ्यार जावन आसलो गोरजू तो गोरजू न्हू हांगाची गाय हेस्त्यो सगळं बोब घालता न्ही खंय बोब घालून सांगताली मागीर तागेले दिव्य चरण कमल दिव्य चरण पायुशी मड्डेल तवळी भूमी स्लिप जाली खंय भूमी स्लिप जाली खंय ते तुतले पावरफुल हेंजा तवळी तशी सगळं तागेले नरसिंह देवाले फुल पावर हांगा व्यासदेव विवरिची करता कशी ते हें जालें म्हूण मागीर थांगा सगळं देवी देवता आसत आनी सगळं ते लॉर्ड नरसिंहाक स्तुतीच करता हांगा नरसिंह देव ती करता ते ताका शिकोर खाल घालो न्ही नरसिंह देव गेल्लो न्ही ते हिरण्यकशिपूले व्हड सिंहासन ताजेर वचून बसला हवळी हांगा सांगत आयती म्हळ्यार एकल्यान यूज केलेलें सिंहासन त्या सिंहासनार देव वचून बसलो खंय तावळी हांगा सांगत आयती म्हळ्यार ताजे ताजे उपरांत प्रह्लादा बेसोंक जाल्यार सिंहासन तावळी
उतुलकी धर्म ताण ते सिंहासनार बेसून केल्ले आ उतल्या धर्म जावन आशिल्लें कृत्य सगळं ताण ते सिंहासनार बेसून केल्ले ते दुखून ते प्युरिफाय करूंक ती शुद्धी करूंक देव हांगा वचून बेसलो उत्तुल करुणामय देव मागीर एकडे सांगत आयत म्हळ्यार शत्रु जावन आयलो जाल्यार तो देवाल भोगतूत खंय ते भक्तांचेर आशिल्ली प्रीती दाखोवच्याक जय ते जय आले प्रीती ताजेर आशिल्ली प्रीती दाखोवच्याक तागेल सिंहासन देवान यूज केलें ते दोनी वाटे वेल्यान देव हांगा सांगत आय सच ब्युटिफूल एक्सप्लेनेशन एकडे हांगा प्रल्हादा बेसोवच्या वता ते देखून ते सिंहासन शुद्धी करूंक देव असुर जावन आशिल्लो तो हिरण्यकशिपू तागेल सिंहासनार वचून देव बेसलो ते 5 वर्ष आशिल्ले प्रल्हादा भक्त प्रल्हादाक बेसोवच्या दुसरें ह्यो शत्रू जाल्ले जाल्यार ही वॉज दॅट डिवोटी वॉज ए ग्रेट डिवोटी डोर कीपर ताजेर आशिल्ले ती करुणा नाजाल्यार ताजेर आशिल्ले स्नेह दाखोवच्याक देव वचून ते सिंहासनार बेसयनी सगळं मळबार थुकून सगळें फुल्ल वृष्टी घालताय सगळे ड्रम वाजयताय देवी देवता गीत म्हणटाय तांगेल बायलो फूल विंदिताय सगळें सिद्धा ब्रह्मा लॉर्ड ब्रह्मा शिव इंद्र पित्र मागीर सिद्धास विद्याधरास नागास गंधर्वास अप्सरस सगळें हांगा येवन ओड पांय पडताय ब्रह्मान सांगीन हांगा हो ब्रह्मा हो देवा तुगेले हे मेजून येतले नाल्यार अनलिमिटेड पोटेन्सीस तुका आमकां कोणाक हे तुल्यान करूं जमना नाजाल्यार आमकां एस्टिमेट करूं जमना तूं द क्रिएटर तूं द मेंटेनर तूं द डिस्ट्रॉयर हळी तूं केदनाय तशी जावंक म्हणून नरसिंह देवाली स्तुती करता लॉर्ड शिव सांगता तुगेले कोप तुगेल कोप हे प्रपंच सगळो नाश करतलो ते दुखून तूं ते कोप सगळो तो ताका तूं मारलो आनी तुगेल कोप उण करी हे व्हडलो भक्त जावन आशिल्लो प्रल्हादाक तुवें राखूंक आमी सगळें तुका शरणागती आमी शरण पावताय तुजेरी खंय म्हूण सांगता इंद्रूय सांगता आमगेन सगळं आमी इतकीशी ताप करचें ना जाल्यार आमी हे हवन करता नाजाल्यार याग करता ताजें फल सगळं हिरण्यकशिपू घेवन वतालो तुका दिवच्या जायनाशिल्लें आतां आमी तुकाची शरण करताय तूं बाकी आशिल्ल्या सगळं तांकां मोक्ष दिवंक म्हणून इंद्र सांगता मागीर सगळं मुनी वर्य तांणी सगळें सांगताय आमगेलें उतलें आमी तपस करचें हें सगळं तो आमकां द्रोह दितालो ते देखून हे प्रपंच सगळोच तूंच राखूंक तूंच केल्लो प्रपंच तो सगळोच तूंच राबोवंक हे सलासुर प्रवृत्ती नाजाल्यार असुरां सगळं तुवें राबोवंक आमी सगळें तुका शरण करता शरण जाताय तशी पित्राय सगळें शीच तांकां गेले प्रार्थना तांणी करताय विद्याधरास सांगताय आमगेन हे मॅजीक पावर ताणें सगळं आमगेन मॅजीक पावर घेवन गेलो आमकां कांय दिलें ना हो तुमकां जालें सुलभ जावन आशिल्लें एक व्हडलें फास्ट टायम तूं केलें व्हडली लील तूं केली हो देवा म्हूण सांगताय हांगा नागासेन सांगताय आमगेले रत्न सगळं ताणें फार व्हेल्लें आमगेले बायलांक ताणें घेवन गेलो ते देखून आमकां आनी तूं राबकूंक एकेकांनी सांगताय प्रजापती सांगता आमकां मागीर चेडूआंक प्रजापती सगळं चेडूआंक उरका म्हळें नाजाल्यार तांगेले तें कूल राबोवंक म्हळें प्रजापतीस तांकां तें कांय करूं दिनाशिल्लें तो आमकां व्हड द्रोह दितालो जशी गंधर्व चरणा यक्ष किंपुरुष आनी सगळें किन्नरा सगळें सांगताय यू वंडरफूल फॉर्म
is meant for good fortune of all world. ये उतले चांग एक वंडरफुल जानसिलने एक फॉर्मता आमगेले उनका सक्कटांगे भाग्य हरचे का फॉर्मता ये नरसिंहदेव वो आमका सगटांगे रखू का यो हिरण्यकशिपु जावना इलोलो तू गेलोची डोर कीपर तू गेलो जयत तळी तका ब्राह्मणान चार ब्राह्मण सानत सन कुमार अस तांणी तांका शाप दिल्लोलो ते शापान दुखून तुवें तांका मुक्त करतात ते दुखून तुगेल्या मटच मर्सी नाल्यार तुगेल्या मट दय दाखोवची हे लोकां वेगळं कोण नाय म्हूण सांगून तांणी सगळे देवी देवता आस देवाक व्हड नमस्कार घालता तशी आयचे ये फायनल कन्फ्रंटेशन म्हळ्यार व्हड एका असुराक हिरण्यकशिपू जावन आसल्या व्हड असुराक आजी देव मारता तशी थंगा आमी नरसिंह अवतार देखिलो तशी आनीक आयची बाकी कशी की नरसिंह देवाक शांत करू जावन प्रहलाद येता ते सगळें आनीक लागीं क्लासां आयकुया सक्टांगे हांगा म्हणल्यार सगटांगे नरसिंह देव देवाले व्हडली प्रार्थना आमचे लेगी हे सक्टा लेगी हांव सांगता हे उतले एक चांग सुलभ जावन आशिल्लें एक क्लास म्हाका काडू जाल्लें हेंच नरसिंह देवाली व्हड एक दय म्हूण दिसता ते देखून सक्टाले हांव ते चुकी केले आसल्यार तुमी सक्टा लेगीत हांव माप मागीता देवूच हांव राखो म्हूण लेगीत एक लगेन वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण माताजी।